वेर्णा पंचायतीच्या सरपंच पदार विलियम बरेटो जाल्यार उपसरपंच पदार एनी परेरा हिची बिनविरोध निवड जाल्या। खासा बसकेंत दोगांची बिनविरोध निवड जाली। वेंचणुके खातीर 9 पंच वांगड्यां मदले 6 पंच वांगडी हजर आशिल्ले जाल्यार 3 वांगडी गैरहजर आशिल्ले। आरडेक्सको खातीर वेर्णेच्यान प्रसाद नायक। There was no need for voting and Sri William Barreto was elected unopposed as Sarpanch and Ms. Annie Pereira was elected unopposed as Deputy Sarpanch of Village Panchayat Verna, Murmunga, Goa. Accordingly, Form 6 is given to Sarpanch and Deputy Sarpanch. सरपंच ते दिसा आमी नॉन कॉन्फिडंट मोशन हाडलें आनी त्या मोशनाचेर तेगे आमी सगळी गार्बेज दाखयली। तेजेर तें सारकें फ्रस्ट्रेट जालें, तेका खबर ना कितें उलयतलें। आनी म्हाका आख्खो लोक वळखताय टोनी आनी हांव अनुष्का प्रोप्रायटर। फकत तें दीस प्रेसाचेर म्हणटा टोनी डिकोस्टा तेणें तर म्हाका सांगलोलें मुडोवन जाल्लोलें हो टोनी अनुष्का प्रोप्रायटर म्हण तेजो लोकांक खोट्टाले। लोक जाणाय हांव कितें तो आनी तेंय इसरोलें आपूण सरपंच म्हणटा तेणें मुडोवन जाल्लोलें आपूण लोरीन सरपंच आनी फेलिक्सागी बायल क्विक सर्वीस टायर आहा तेगे बायल म्हण तेणें सांगून जाल्लें आयज तुमी चोयला आसूं गेले ते पाटी आमी गेले ते जाणा कितुलें आख्खें गार्बेज आख्खें गोंयांत देखून खंयचे एकोडे पंचायतीक हिस्सो गार्बेज ना। जरी तर हांवें तर हांव फॉल्स जालो जाल्यार हे सगळे 5 बीन आमचे बरा अशें नासलोले। आमी आज आउट ऑफ 9 आमी 6 आमी एकोर्डान आहाय आनी तोय आनेकलो आहा 7 दिकून आहा पूण तो मातशें डिफरन्स करता। आज आमचे 9 जाणांतले आमी 6 आहाय। हिंगा दाखोवन दिताय कोण हिंगा हें तो आमचे मुखले डेव्हलपमेंट म्हणजे आतां मॉन्सून पावल्ले आसात, रोखडी मॉन्सून येतली तेज्या पयलीं इलेक्शन आसात। इलेक्शनाचो कोड लागतलो मॉन्सूना पयले। सो मॉन्सून प्रिपेरेशन पयली प्रायोरिटी आसतली म्हजी, कितें डिसल्टींग आसता, थोडी झाडां पडपाची आसतात ती काट करपाची पयली प्रायोरिटी दितलो। आनी थोडे इंटरनल रोड आमचे उरलेले आसात, प्री मिक्सिंग करपाचे उरलेले आसात ते प्रायोरिटी घेवन काम करतलो। आनी तुमी जाणा लास्ट आमी प्रेस केले तेन्ना आमी हायलायट केल्ले आमचे गार्बेज इशू। जायते कडेन एक ब्लॅक स्पॉट आसात गार्बेजीचे। थोडे हुंय लोकल्स जे वयतात तेन्ना हिंगा तिंगा उडयतात बायकान वयता तेन्ना ते मेन कलेक्ट करून सेग्रिगेट करून आमी ते क्लीन करूंक सोदतले।